दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां आपणें मांडिल्ल्या जाहीरनाम्यांतली 10% लेगीत कामां करपाक यश आयिल्लें ना। तो गोंयची कसली उदरगत करतलो असो टिका करपी प्रश्न सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत हांणी केला। जो स्वता स्कॅमांनी बुडला तो आनी गोंयची कसली उदरगत करतलो असोय प्रश्न कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांणी मांडला। भाजपा पक्षाच्या आमदारांनी सोमारा आप पक्ष राज्यांत जो फटीचो प्रचार करता ताचेर उजवाड घालपाक पत्रकार परिशद घेतिल्ली। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मुनावली। स्वता जो दिल्लीत जाहीरनामो दिलो 10% सुद्दां फुलफील करूंक ना। बरेचशे फावटी आमचे गोंयचे लोक काय दिल्लीन वचून पळोवपाक पावना। बरेचशे फावटी आमचे पत्रकार भावूय बी दिल्लीन वचून पळोवपाक पावचे ना। मनीस दिल्लींतलो येवन हांगा सांगप सोंपें की आपूण सगळें कंप्लीट केलां म्हणून। ज्या मनशाक फाटल्या 2 वर्सांक 10% सुद्दां आपलो दिल्लो जाहीरनामो कंप्लीट करूंक ना। तेणी सांगलेलें की थंयसर 300 स्कुलां आपूण बांदता, 50 हॉस्पिटल्स, म्हणजे तेजे ठळक मुद्दे आशिल्ले। ओके, हे करता, बट हे तेणी कांयच करूंक पावना। कितलींशीं शौचालय बांदता, हे करपाक पावूंक ना। म्हणजे अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी थंयसरल्या लोकांक ज्यो प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो करपाक पावूंक ना। मुळात दिल्लीत 21 आमदारांचें परत इलेक्शन जावपाचें आसा। तेजीच ताका खात्री ना की परत थंयसर निवडून येतलो काय म्हणून। जो ट्रायबल भावांक मेळ्ळो म्हणून सांगता, म्हाका दिसता ट्रायबल भावाक ज्यो येवजण्यो गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्या त्यो पुराय देशात खंयसरूच अशा पद्दतीच्यो येवजण्यो मागीर ती म्हणजे आमी पळयता की अटल आसरा पासून त्यो ट्रायबल भुरग्यांच्या स्कॉलरशीप पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो जवळपास 27 स्किमी ज्यो आसा तेणी आपल्या पद्दतीत म्हणजे सांगचें। वेळ पडलो जाल्यार म्हणजे आमी ताका जाहीर आव्हान करता की फुडल्या डेटीक त्यांनी लोकल चॅनला बरोबर किंवा सगळ्या प्रेस मिडियाच्या बरोबर ओपन डिबेट करचें आनी गोंय सरकाराच्या बद्दल चल्लेलें प्रशासन आनी दिल्लीचें प्रशासन कशें आसा हाजेर उलोवया। म्हणजे गोंयच्या जनतेकूय कळटलें की गोंयांत फाटल्या 4.5 वर्सांक भारतीय जनता पार्टीन कशा पद्दतीचें क्लीन गव्हर्मेंट दिल्लें आसा, लोक उपयोगी सरकार चलयता आनी दिल्लीत कशा पद्दतीचें सरकार चलता हें बी लोकांक कळटलें। दिल्लीन प्रशासन जर बरें दिल्लें जाल्यार रिक्रुटमेंट स्कॅम, ऑनियन एंड शुगर स्कॅम, ऑटो परमीट स्कॅम, एडवर्टायजमेंट स्कॅम, ऑड इवन स्कॅम, वॉटर टँकर स्कॅम, प्रिमियम ॲप बस सर्वीस स्कॅम, म्हाका अशें सांगपाक गेल्यार कितलींशीं स्कॅमां हांव सांगूं शकता। जेन्ना ऑटो परमीट स्कॅम म्हणजे कितें, ऑटो परमीट स्कॅमाचें म्हणल्यार तेन्ना SC भावां खातीर जे थोड्योश्यो ऑटो रिक्षा तांकां दिवपाक गेल्ल्यो त्यो ऑटो रिक्षा तांकां दिनासतना बदल्याकूच दिले SC म्हण। म्हणजे हे स्कॅम व्हडले आमकां दिसता ते गोंयांत दिसताले बारीक, पूण ते व्हडले स्कॅम। अशें करून तेणें बाकीचे एडवर्टायजमेंट स्कॅम जे केले, तेणें एक आपणाची कंपनी म्हण फ्लोट केली, सबदार्थ म्हण कंपनी फ्लोट केली आनी ते कंपनीक तेणें सगळे एडवर्टायजमेंट विदावट प्रोसेस एडवर्टायजमेंट दिवपाक लागलो। म्हणजे हे सांगपाक सोदता की जेन्ना तो स्वता स्कॅमांनी बुडलेलो आसा तर गोंयांत कसली स्कॅम केल्ली ते ताका आपणाक खबर ना। इतलें सांगता लोकांक सांगता की आपाचे हितू तेणी दिशाभूल जावचें न्ही।